और पेटाया तो तुम्हें पेटाया ना तू हांगा पळय अरे एक काढला हांवें पण ते हांगा पळय नाशिल्लें तेणी जस्ट हांव अनिता संजीव सरदेसाय. एक 2 महिन्या पयलीं तरी आमी हे करतात थरयतात आणि चडसो आमचो मेन्यू सेम आसता कित्याक चवथीक चड सारस्वत आणि पळय प्रसाद आणि जे आमच्या जाणट्यांनी केल्ले तेच आमी अजून फॉलो करता सगळीं जाणां. आणि आमचो मेन रांदपी विठ्ठल आसा आणि जी मामी बी आसा सगळी हेल्पाक आमकां आणि सगळ्यो जावो म्हणजे बापोल जावो सगळी मेळून आमी येतात आणि देवाच्या दयेन सगळे व्यवस्थित चल्ला अजून पासून लायक हॅपीली सगळी एन्जॉय करता चवथ. आणि सगळ्यांक ब्रेकफास्ट लंच मागीर रातची डिनराची सगळी तयारी असता. सो 3 दीस उमेदीन करतात सगळी. आमी ऑलरेडी आता सुनो येता तांकां इले तांकां आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक लागली आणि ती उमेदीन घेता सामकी सगळी जाणां आपल्यापणान येवन. सो म्हाका दिसता अशेच भरभराट जातलो घराचोय आणि हे सो आनी सगळी उमेदीन करता. स्पेशल म्हणजे चडशे सगळ्यांगेर पुरणाचे नेवऱ्यो मागीर पायस खतखते पण विठ्ठल चड सांगतलो काराते रायत हा मुगा गाठी वरण सार हा हय 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 3 दीस तय चवथ पंचम हय. कसो अनुभव आसा एक तुमची गोंयांतली अशी एक जॉयंट फॅमिली सामकी सो कितल्यो फॅमिली इन्वॉल्व जाता इंटेक अजून जे दवरला तुमचो सगळ्या बायलांचो कितलो वांटो आसा. लायक हांवूय जॉयंट फॅमिलींतल्यानूच आयिल्लें थंय म्हजी चवथ अशीच जाताली. सो हांगाय म्हाका खूब म्हणजे नशिबान की तशेंच घराणे मेळ्ळे आणि आमी सामकी सगळी जाणां येवन एन्जॉय करता आणि म्हणजे एकामेकाक हेल्प करता. सो दॅट इज देर आणि म्हाका दिसता अशेंच फुडें चलतलें डेफिनेटली शुअर आसा. विठ्ठल नायक ती आता 8 वर्सां चड जाली. 8 वर्सां तुम्ही हांगा आसा. सो कसो चलता हो उत्सव. बरो चलता बरो. आज तुमचे तेच खतखते मूग आणि कारते रायते वरण सार उडदा मेथी कडी भजी पापड नेवऱ्यो पांचकजे आणि मोदक 121 आणि 21 वेगळे शीत
कितले लोक आता असतात? कमीत कमी 125, आज 100-150 पर्यंत सांगला. आता पळूया कसं. काल 25 झाले. आणि आता तुम्ही रांदपी टीम कितली असा? 4 जण आहे आम्ही रांदपाक आणि ती 4 जण. मेन चवथ किंवा कितेंय सण आमचो घरान हांगा आसता तेन्ना मंदार सगळ्यान पयलो मेन इनिशिएटीव घेता, सगळ्यांक एकठांय हाडटा आणि तयारी मेन ताजे कडल्यान सुरू जाता, कळ्ळें न्हय. सो मेन पर्सन आमकां एकठांय हाडपी म्हणजे मंदार, ते लीड घेवन हे. हय 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 बाकीचे संजीव आसा, श्रीवल्लभ आसा आणि बाकीचे सगळे येतात अशें न्हय, पण मेन मंदार सगळ्यांक इनिशिएटीव घेता आणि आमकां म्हणजे आमकांय उमेद येता की चवथ आयली और कितें आमचो सण आसता पळय ते. सो अ बिग थँक्यू टू मंदार. स्टँड काय बोलला ना.
आमची चवथ ह्या वर्सा एकूण मातशी नवे भशेन चवथ, कित्याक इतले वर्सांची परंपरा आमी जी ती दवरल्याच, ताजे बरोबर आमचे जे घर आहा हे घर 400 वर्सांचे इतिहास आशिल्ले घर हे बरे भशेन आर्टिस्टिकली रिस्टोर केल्ले आहा. सो हातून आमी आमचे घरावयचे इतिहासूच दाखयनात, पूण आमी मूळ एक फुडले आमचे एक मूळ स्ट्रॉंग करतात. आनी म्हाका दिसता की एक घर जे घर 400 वर्सां उरलां आमी ह्या जमान्यान जगतात, ज्या जमान्यान कला अकादमी सुरवात जातकर कंप्लीट जायना, कोसळटा. 400 वर्सां मातयेन बांदिल्लें घर, कॉन्क्रीट म्हणटा तो कन्सेप्ट नाशिल्लो तेन्नाचें घर सारकें उरलां. आनी घर उरलां तें उरलां, घरा बरोबर परंपराय उरल्या. ही परंपरा आमकां आमी एक क्षत्रीय ब्राह्मण परंपरा जी आमची सरदेसायांची आहा ती जिती दवरुपाक आमकां स्वाभिमान आहा. आमकां खूब हें दिसता की सरदेसाय म्हणून आमी एक विशिश्ट आमचे गोंयान परंपरा आहा ती आमी ती दवरल्या. आनी फुडले जनरेशन ते दवरुपा खातीर आमी नव्या भुरग्यांक, गांवांतल्या भुरग्यांक आमी प्रेरणा आमी एनकरेजमेंट जो कितें मेळपाक जाय तांकां तो आमी दितात. आनी हो गांव आमी आपणायल्लो आहा. सगळ्या गांवाची गांवाची चवथ ही. आनी ही चवथ म्हणल्यार गोंयकारां मदीं एकवट, गांवां मदीं एकवट जे गरजेचो आहा. गोंयकारपण जर लागतलो जाल्यार गांव एक आसपाक जाय. सगळ्यांची सण म्हणटा ते आनी सगळ्यान व्हडलो हिंदू सण ही चवथ आमी कलेक्टिवली साजरो करतात आनी हे आमी एक ट्रेडिशन जितें दवरला. गोंय म्हणटा ते एक सारखें अशें स्टेजीचेर आसा, एक ट्रान्झिशनल स्टेजीचेर आहा. गोंयचे विमान टेक ऑफ जावंक शकता आनी बरे भशेन फुडें डेस्टिनेशनाचेर पावूंक शकता, वो ते क्रॅश जावंकूय शकता, अशे स्टेजीचेर गोंय आहा. आनी गणपती बाप्पाची कृपा आमकां चड गरजेची. आनी जे कोण राज्य चलयतात ताका एक बरी बुद्ध दिवची, गोंयकारपण राखपाक, हें हांव देवा कडेन मागता. आनी आमचें कर्तव्य आहा, आमचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसूंक जाय एक बरें गोंय घडोवपाक, फ्युचर रेडी गोंय घडोवपाक. हें करपाक आमकां देवान बरी शक्ती दिवची, बरी भलायकी दिवची आनी बरी बुद्धी दिवची, गोंय पॉझिटिव्हली फुडें व्हरपाक. आनी हें करपा खातीर सगळ्या समाजा भितर एकवट जाय आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक, चड करून इंटरनॅशनली कम्पीट जावपाक. आमी गोंय म्हणटा ते एक ल्हान प्रदेश न्ही, ल्हान प्रदेश आसले पसून जाल्यार आमी इंडियेच्या लेवलाचेर कॉम्पिटिशन करप न्ही, आमी ग्लोबली कम्पीट जावंक जाय. ती बुद्धी आनी ती आमकां बरी भलायकी दिवची देवान म्हणून हांव देवा कडेन मागता.